आमी जाणो कितले बरें देवान रचलेलें आसा पळय तें, पूण खूब जाणां कोणें रचलां तें विसरतात आनी फकत रचनेचेरूच आपले दोळे लायतात. ती मागीर कोणें रचलां ताका विसरता आनी त्योच वस्तू देव कश्यो तांकां पळोवंक लागता. आमी हें जाणो कित्याक आमचे तशेच अणभव आसतात. आमी म्हणटा देवाचेर पातयता, देवाक वळखता, पूण आमी बरे भशेन पळयत तर आमी देवाक तितलो मान दिना. म्हणजे आमकां देंवचार आमचेच वस्तूंगी सगळें पळोवंक आनी तेंच देव कशें धरून जिवंक आमकां स्फूर्ती दिता. आनी अशें जालें म्हणटच आमी सगळेंच इबाड करूंक लागता. ह्या संवसारांत आमी नदर मारीत जाल्यार आमी जाणो कितें चलता पळय तें. जेजूय आमकां तेंच सांगता. आमी जितली आमकांच वयर काडटल्या तेन्ना आमचें सगळें सकयल पडटलें. पण जेन्ना आमी खालतेकायेन जियेतल्या तेन्ना आमी खरेपणी सगळें पळोवन जशे भशेन आमी वागोंक जाय तें आमकां कळोंक लागतलें. चड करून आतां ह्या काळार, कित्याक जेजू पुनरुज्जीवन जावन आमचे मदें जियेता. ताका लागून जितली आमी खालतेकायेन ताका एकवटून रावतल्या तेन्ना तो सगळे सृश्टींत आसा, सगळे मनशा मदें, सगळे वस्तू मदें आसा तें आमकां दिसूंक लागतलें. आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत ताचो पवित्र आत्मो कशे भशेन आमी वागोंक जाय, कशे भशेन आमी उलोवंक जाय, कशे भशेन आमी सगळें करूंक जाय तें आमकां दाखोवन ताका सहकार करून आमी विजय जोडटल्या आनी सर्गीचें राज हे भशेन आमचे वरवीं आनी सगळ्या सृश्टींत बांदून येतलें. तर हें सगळें घडच्याक आमी आतां थोडो वेळ ताका आजीर जावया, आमचे हात जोडया. आमी तर सुस्कार घेता जाल्यार ताच्याच आदारान घेता. आनी आमकां जें रूप दिलेलें आसा, गिन्यान दिलेलें आसा, कला दिलेली आसा, हें सगळें देणें देवानूच आमकां फावो केलां. आमी ताच्या आदारान तें सगळें अदीक आनी अदीक वाडत घडत आनी बरें करीत आयिल्लीं आसा. हो घडयेक आमी आमचेच वस्तूंगी कोत्ता आनी हातून आमी देवाक नाकारता. पूण जेजू, तूं आमचें सगळें आसाय म्हणून आमी तुका मानता आनी आमी आतां कोण आसा पळय तें तुकाच लागून घडोवन आयलां. ताका लागून आमी तुका दिनवासता. पूण आनिकूय आमचे मदें जें कितें आसात तें आमकां आडायतात, तुजें जिवीत पूर्णपणे आमकां जिवंक दिना, तें सगळें आमी तुका आतां ओपून दिता. आनी तूं आमकां अदीक आनी अदीक जशे भशेन आमी तुजें सगळें जिवंक जाय ते प्रमाणे तूं आमकां घडोवन हाड. आमेन.